एल निनोचो प्रभाव पळयल्यार गोंयांत येवपी वर्सा दुष्काळ येतलो काय असो हुस्को लोकांक पडला. पिवपा उदका मंत्री सुभाष फळदेसाय म्हणटा पिवपा उदक भरपूर आसा. पावस येना ही एक अत्यंत चिंताजनक. आमकां वापरपाक जाय म्हणजे सारकें केअरफुली वापरपाक जाय. पूण अजून आतां पावस ना जाल्यार पसून दुष्काळा सारकी परिस्थिती येवची ना. कारण आमचे कडेन रिजर्वायर्स आसात. आमचे कडेन आमकां खबर आसा की आमी ज्या रितीन ह्या फावटी पयलीं केन्नाय पयलें जर जायत मे म्हयन्याक सगळे आवाज येतालो की पयसल्यान उदक हाडटा, घागरी भरून हाडटात. ह्या फावटी जुनाच्या 15 तारखेर पसून आमी सांगला की आनी 2 म्हयने उदकाचे मेळटले. आमचे जे रिजर्वायर्स आसात ते केअरफुली आमी मेंटेन करतात. जो वेस्ट वतालो हांव मिनिस्ट्री घेतले नंतर वी हॅव सीन द रिजर्वायर्स आर मेंटेन. जुनाच्या 15 तारखेर पसून साळावलेच्या धरणान आनी 2 म्हयने वचपा सारखे उदक आशिल्ले. हाचो अर्थ आमी ह्या वर्साक सारखे उदकाचें प्लॅनिंग केल्लें आसा आनी वेस्ट जावचे ना हाचें हें घेतिल्लें आसा. मजगतीं पावसान विसव घेतिल्ल्यान तापमानात वाड जाल्या. फुडल्या सप्तका सावन खंय पावस पडूये गोंय वेधशाळेचो अदमास. अगर हम आगे फोरकास्ट का बात करेंगे तो अगले आज और कल तक हम लाइट रेनफॉल कुछ स्थानों पे ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं. उसके बाद हम ग्रेजुअल इंक्रीजिंग द रेनफॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं. हालांकि वहाँ पे हम कुछ हेवी रेनफॉल इवेंट्स अभी तक एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं हमारे रीजन के ऊपर. अगले 2 दिन के बाद लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल गोवा रीजन के मेनी प्लेसेस के ऊपर फोरकास्टेड है. मजगतीं मुख्यमंत्री म्हणटा नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांक आधार निधी दितले. डायरेक्टर एग्रीकल्चराक ऑलरेडी सर्वे करपाक लायल्या आनी ताका सर्क्युलरूय इश्यू केला. डायरेक्टर एग्रीकल्चर सगळ्यांचो सर्वे करून वॉटेवर द थिंग जे करपाक ताका सजेशन्स दितलो. आनी जर आमकां कॉम्पेन्सेशन दिवचें पडलें शेतकऱ्या खातीरय बी जाल्यार शेतकऱ्यांक कॉम्पेन्सेशन दितले. त्या खातीर झोनल एग्रीकल्चर ऑफिसर्स हे सगळी कडेन वचून सर्वे करीत आसा. ते रिपोर्ट सबमीट केल्या उपरांत हांव हेजेर सांगता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.